Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. गोयच्या खाजगी रानावाठारांचेर फाटली 2 दशकां मायज चलिल्ले केशीचो निकाल. हो रानावाठार सरकारी पावण्यार कितली वर्सां जाली नव्यो समित्यो, तांचे नवे सर्वेक्षण आनी नव्या रिपोर्टांनी घुटमळत आसा. सगळें कागदांनी, जमनीर कांयच ना. निमाणे आतां एनजीटीन प्रकरणाक पूर्ण विराम दिला. सावंत आनी कारापुरकार समितीचो रिपोर्ट चालीक लायात म्हूण सांगून एनजीटीन डिसोजा कमिटीचो खाजगी रानावाठारावेलो रिपोर्ट भायर मारला. सावंत आनी कारापुरकार समितीन 2002त खाजगी रानांचो अभ्यास करून रिपोर्ट गोंय सरकाराक दिल्लो. तातूंत कोमुनदाद जमनींचोय आस्पाव आशिल्लो. सुप्रीम कोर्टान 1996त दिल्ल्या मार्गदर्शक तत्वां प्रमाण हो रिपोर्ट केल्लो. सावंत कारापुरकार समितीन 67.12 स्क्वेअर किलोमीटर जमीन खाजगी रानां म्हूण रिपोर्ट दिल्लो. ह्या जमनीचें डिमार्केशन करचें म्हूण गोवा फावंडेशन हायकोर्टात पावलें. ते उपरांत राना खात्यान इन्स्पेक्शन करून जमीन डिमार्केट केली. डिमार्केशन रिपोर्ट हायकोर्टांत 2008त पावलो. तातूंत फक्त 41.20 स्क्वेअर किलोमीटर जमीन खाजगी रानां म्हूण दाखयली. नव्या रिपोर्टांत मोठ्या प्रमाणात जमीन रानांतल्यान भायर काडल्या. कडेक काडल्यात त्यो जमनी मोठ्या रियल इस्टेट फर्मवाल्यांच्यो म्हूण आवाज येवंक लागलो. राना खात्यान रानां जमीन कापली म्हूण गोवा फावंडेशनान खाजगी रानां डिमार्केशनाक कोर्टान आव्हान दिलें. 2013त हायकोर्टान केस काडून एनजीटी कडेन दिली. 2016त एनजीटीन रिव्ह्यू कमिटी नेमून सर्वे करून सरकाराक रिपोर्ट दिवंक लायलो. 2018त IFS दीप शिखा शर्माच्या मुखेलपणा खाला समिती नेमली. आनीक 4.41 स्क्वेअर किलोमीटर जमीन राना खाला येता म्हूण हे समितीन निरीक्षण नोंद केलें. डिमार्केशना वेळार 41.20 स्क्वेअर किलोमीटर आनी शर्मान नोंद केल्ली 4.91 स्क्वेअर किलोमीटर जमीन मेळून वट्ट 46.11 स्क्वेअर किलोमीटर जमीन खाजगी रानां म्हूण नवो रिपोर्ट एनजीटीक पावलो. शर्मा समितीन 21 जून 2019 दिसा हो रिपोर्ट दिल्लो. हे केशींत खाजगी रानां जमनीक कातर लावंक सरकार आदीं सावन ओव्हर एक्टिव्ह. समित्यांचेर समित्यो नेमून तेमाक पेटिल्ल्या भशेन कारभार. प्रकरण शर्मा समितीचेर सोंपलें ना. गोंय सरकाराक शर्मा समितीचो रिपोर्ट मानवलो ना. सरकारान रेव्हेन्यू जोड सचिव एन्थनी डिसोजाचे अध्यक्षते खाला समिती नेमली. शर्मा समितीच्या रिपोर्टाचेर अभ्यास सुरू जालो. उपरांत हे समितीक शर्मा समितीन नोंद केल्ले रानावाठारांची नवी 4.91 स्क्वेअर किलोमीटर जमनीचोच अभ्यास करूंक सांगलो. हो रिपोर्ट 1 जुलय 2019 मेरेन दिवंक सांगिल्लो. मजगतीं भायले भायर नवी समिती नेमली म्हूण एनजीटीन गोंय सरकाराक 1 कोटी रुपया गॅरंटी म्हूण 50 लाख पेनल्टी आनी 61 लाख रुपया एडिशनल फायन मारली. डिसोजा समितीन 4.91 स्क्वेअर किलोमीटर रानावाठारांतले जमनींतली 1.4 स्क्वेअर किलोमीटर जमीन रानावाठारांत येता म्हूण रिपोर्ट दिलो. एनजीटीक ही गजाल मान्य जाली ना. ट्रिब्युनलान डिसोजा समितीचो रिपोर्ट भायर मारून शर्मा समितीच्या रिपोर्टाचेर शिक्को मारलो. ते शिवाय याचिकादार गोवा फावंडेशनाक 21 वर्सांच्या केशीच्या खर्चाची भरपायेचो दंड. 18 ऑगस्टाक एनजीटीन डिसोजा समितीचो रिपोर्ट भायर मारलो. 46.11 किलोमीटर जमीन खाजगी रानावाठाराची म्हूण गोवा फावंडेशनाचो दावो मानून घेवन एनजीटीन निकाल दिलो. 1999 ते आतां मेरेन गोवा फावंडेशनान हे केशीक लागून केल्लो खर्च तांकां दियात म्हूण सरकाराक अर्द. Finally, they have been directed by a competent authority to accept the report and to see that it is in the revenue records and in the regional plan, whatever it is. Okay, sir. So that is the change between the past. The excluded part of 25 square kilometers is still before the Supreme Court. Okay. Okay. There's a stay order. I think I don't know whether I've given you the stay order. I can send you a copy of the stay order. Okay, sir. That was passed in 2015. Okay. So Sir. because there is a stay order, we said ultimately if the Supreme Court agrees with us, they will have to include all this area as part of forest. Okay, sir. Okay, sir. And many more areas also. It's not that they would have to, because then they would have to include all those areas which they have left out, which were below 5 hectares. Okay. And they would have to include all those areas which they left out before because they were below 40%. So that case is. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.